सगळे गोंयकारांनी कालचो जो इन्सिडंट जाला जे ब्रिजाचेर फूड स्टॉल घातलेले ताका रेफ्रिजरेटर कनेक्शन दिल्लें जावं सगळे स्नॅक्स जावं टी हे एंटायर सेल जाताले ब्रिजाचेर जुवारी जो नवो ब्रीज आसा फाल्यां तेजें इनॉग्रेशन आसा. सो जशें आमी सांगलां आनी जेन्ना प्रेस बसून येयल्ले प्रेसांनी पळयल्लें आसा आमी ती आयज फॉर्मल कंप्लेन केल्ली आसा. हो राजू मोरिया म्हणून तेजेर फॉर्मल कंप्लेन केल्ली आसा आनी ते बाकीचे तेजे वांगडा आहले तांकांय इन्क्लूड केल्या. तेंची नांव आमकां खबर ना पूण आमी ती एड केल्ली आसा. आनी एकटो तेच्या वांगडा तेजो हें आसा तेजें नांव इन्क्लूड केल्या, भावालो चलो आसा तेजें नांव इन्क्लूड केल्लें आसा. आनी हेजेर आमी क्लियर कट मेन्शन केलां पुलिसांक की तेजेर FIR जावची म्हणून, कारण विथआउट जो पब्लीक प्रॉपर्टी विथआउट एनी परमिशन पब्लीक प्रॉपर्टीचेर थंय आपणाचो स्टॉल मांडला. आनी तेय मेन्शन केला की जो प्रोजेक्ट मॅनेजर आसा DBL जो प्रोजेक्ट मॅनेजर तेणें ताका ते हांगा दिला आनी तेणें नांव घेतला सिद्धार्थ कुंकळकराचें. ते सिद्धार्थ कुंकळकराचें नांव मेन्शन केल्लें आसा आमी की तेजेरूय कंप्लेन रजिस्टर जावची, ती खंयच्या बेजाचेर तेंच्यांनी हें केलां जावं इन्वेस्टिगेशन करची की आतां DBL म्हणटा DBLाचो रिकॉर्डिंग आसा की आपणाक हांगा परमिशन आमी हांगा दिला तांकां आनी खंयची बेजीस तांकां कांय खबर ना. तो CMचें नांव पासून घेतलें तेणें पूण आमी हो फॉर्मल कंप्लेन केला पुलिसां कडेन मागलाय आमी की हेजेर FIR लॉन्च जावची म्हणून, कारण हो बारीक इश्यू न्हू. कित्याक हो नेवो जुवारी ब्रीज आनी नेवो जुवारी ब्रिजाचेर इलिगलिटी कशी चल्ल्या ह्यो आयज दाखोवन हाडल्या आमी आनी तेंचो जो स्टॉल आसा तो बंद केलो आसा. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी ताका काडपाक लायले ते कशेंच काडपाक रेडी नासले, खूब वगत रावले थंय. फ्रीज तेंच्यांनी बाकीच्यो काडले मात फ्रीज तसोच दवरिल्लो. रिक्षा तेंच्यांनी हांगा जे एंट्री पॉयंट आसा थंय तेंची दवरिल्ली. एक आमकां ऑलमोस्ट हांव 45 मिनिट्स सुमार थंय उबो रावलो ते काडीसर, मात तरी पूण तेंच्यांनी रिक्षा हाडूंक ना. मागीर आमी तांकां विचारपाक गेले, वयल्यान ते शाणपणां सांगता आनी व्हडलीं व्हडलीं उतरां दिता. म्हणल्यार ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांचो लवकुश म्हणून लवकुश मोरिया म्हणून जो तेंचो भुरगो आसा ते तो व्हडलीं व्हडलीं उतरां दिता आनी ताका आमी डायरेक्ट सांगलें की बाबा तूं जें उलयता पळय तो म्हणटा ही कोणाची प्रॉपर्टी आमकां विचारता. हांवें म्हटलें पब्लीक प्रॉपर्टी. तो सांगता तुमकां कितें लागता म्हणटा अशें खूब कितें कितें तो एलिगेशन उलोवंक लागलो आनी वयल्यान तेंच्यांनी चोरी केल्या. आयज हे येवन आपूण थंय रावल्या आनी चोरी केल्या म्हटल्यार तेंच्यांनी इलिगलिटी केल्या थंय आनी तेच आमकां शाणपणां सांगता. म्हटल्यार आयज तेंची इतली कापस्ता जाली. सो आमी तेजेंय नांव मेन्शन केलें आनी ते थंय ग्रूप करून रावले आनी ग्रूप करून व्हडले व्हडले शाणपणां सांगताले. सो हे खरं म्हटल्यार कोणी इनलिगलिटी केल्या ना तो कोणी ओगी रावता, मात हे उलटे बोबो मारता. म्हटल्यार आपूण चोरला आनी तो वयल्यान सांगता आपण चोरूंकूच ना तूं चोर म्हणून. म्हटल्यार असली गत जाल्या. सो हेजेर स्ट्रिक्ट कारवाई करची. आमी विधानसभेनूय मांडटले, हांव विधानसभेनूय सांगतलो की बाबा अशें चल्लां म्हणून. हे आयज दोळ्या मुखार आसून बसून कोण एक्शन घेयना. सो आमी हेजी कंप्लेन केल्ली आसा आनी मागता पुलीस स्टेशना कडेन सांगलां आमी की हेजेर जाता तितल्या बेगीन FIR लॉन्च करची आनी हेजी इन्वेस्टिगेशन करची आनी सगळें कितें तेजेर हें लागता. कित्याक हायवे एक्टा अंडर कितें लागता की हायवेचेर 100 मिटर्साचेर कांयच हें करूं शकना. सो हायवे एक्टा अंडर कितें लागता, ब्रिजाचेर कांयच पाक करपाक शकना. सो हे अंडर हायवे एक्ट ते लागता तेंचेर एक्शन घेवची. DBLाचे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजेरूय एक्शन घेवचो. कॉन्ट्रॅक्टराचो मॅनेजर कोण आसा पळय तेजेर एक्शन घेवची, कारण तेणेंनी ताका आपणाच्या हेजेर तेणें दिला म्हणटा तो. सो आपणाच्या हेजेर तो दिवपाक शकता. आमकां रेव्हेन्यू कांय मेळना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो तेंच्यानी लायट कनेक्शन दिला, जे अर्थिंग तेंच्यांनी दिला ती टोटल इनलिगल आसा. अर्थिंग तशी दिवंक शकना आनी समज ती शॉर्ट जाली जाल्यार एंटायर जो हें आसा ताका करंट मारूंक शकता आनी कोणाक कितेंय जावपाक शकता.